मंत्री मायकल लोबो आणि आमदार जयेश साळगांवकारान साळगांवच्या कचरो प्रकल्पा वयल्यान जाय तितलें राजकारण करचें, मात पणजेंतले कचऱ्याचे ट्रक आडोवपाच्या भानगडीन पडचे न्ही, अशी शिटकावणी पणजे महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान दिल्या. पणजेंतल्यान फक्त 2 ट्रक कचरो महापालिका साळगांव धाडटात. महापालिकेचो कचऱ्याचो प्रकल्प जाय मेरेन पणजेचो कचरो घेवचो अशी मागणी महापौर उदय मडकयकारान बुधवारा दीस पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन केल्या. अशें कितें पोन्ने जालें तें उदक नवें घातलें, कांय जावं नासलें नवें घातलें, फूल फ्लॅज आमी तांकां जाय असो आमी ट्रक काल धाडलेलो, तो तेंच्यांनी परत धाडलो. म्हणटकच प्रश्न असो येता की जे आमकां पयलीं पासून जे आमचें चालू आसलो, जे पयलींच्या लेट सीएमान मनोहर पर्रीकारान आमकां पयलींच सांगलेलें की एक ट्रक आमचो थंय वतलो, तालिगांवचो एक 5 टन आनी आमचो 10 टन ते एलाव करतले म्हणून. इतके दीस चालू आसले. मोदी बोवाळ जाल्या उपरांत आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो, आमचो ऑनरेबल MLA बाबुशा बरोबर हांगा मिटींग जाली आनी मिटिंगेन मायकल लोबो एग्री जालो की जो पर्यंत आमचें परमनंट सोल्युशन जायना तो पर्यंत आमी तुमचे एलाव करतले म्हणून. पूण सडनली पयर जयेश साळगांवकारान थंयच्या लोकांक घेवन ते आमचे ट्रक हाडयले. इवन जयेश साळगांवकारान सुद्दां म्हाका पयर फोन केलो की ना तुमचे ट्रक आमी घेता, कित्याक आमी त्या दिसाच आमच्या MLAन बाबुशान वॉर्निंग दिल्ली की जर आमचे ट्रक जर घेना जाल्यार आमी तुमचे तालिगांव हांगा टोकार जे तुमचे जे सेवेज टँकर येता ते आमी तुमचे बंद करतले म्हणून. काल तेंच्या हेज्या प्रमाणे आमी काल परत ट्रक धाडले. परत ट्रकाक कालूय हें करूं ना, आजूय हें करूं ना, दोनी आमचे तालिगांवचो आनी आमचो. पूण प्रश्न असो येता की जे पणजे आमची जी कॅपिटल सिटी, ही कॅपिटल सिटीन ट्युरिस्ट येता हजारांनी, आख्खे गोंयचे लोक कामाक येता, आख्खे गोंय कामाक जे येता ते लोक हॉटेलांत जेवपाक वता. जेन्ना सालिगांवचे तितून आसतले, कलांगूटचे लोक आसतले आनी जे हॉटेलांत जेवता काय गोंयकार आमचे पणजेचे काय लोक सदांच हॉटेलांत जेवपाक वचचे ना. पूण ही गार्बेज जी ट्रीट जाता, वेट गार्बेज ट्रीट जाता, ही सगळ्या लोकांची म्हणून येता. आमी पणजेकारांचीच अशी न्ही, सगळ्या लोकांचीच गार्बेज पणजेन ट्रीट जाता. तेन्ना हेंच्या दोगांच्या झगड्या भितर हें आमकां तुमी त्रासान घाल नाका. आमी तुमकां 2 दीस जाले पाशेस काडून आमी उगी रावले. हो जो प्रॉब्लेम जो आसा पणजेन जो जाला हो पयलीं पासून पणजेन हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय आसलो. हांगा एक ट्रिटमेंट प्लांट जावंक जाय आसलो, म्हणजे हांगा एक आमची गार्बेज खंय तरी ट्रीट जावंक जाय अशी परमनंट वेवस्था पयलींच्या पॉलिटिशियनांनी करूंक जाय आसली, ती केली ना. स्मार्ट सिटीच्या नांवान कोटीच्या कोटी तुमी हाडले पूण ते खंय कोटीय दिसना आनी जी गरज आसली, जी आमची गार्बेज पयली ट्रीट जावंक जाय आसली ते तुमी कांयच केलें ना. हेजेर हांव स्मार्ट सिटीकूय ब्लेम करता, तो CEO चौधरी आसा ताकाय ब्लेम करता आनी तेजी टीम आसा तांकांय हांव ब्लेम करता, कित्याक तेंच्यांनी हो प्रॉब्लेम पयली प्रायोरिटी दिवंक जाय आसली. ह्या प्रॉब्लेमाक तेंच्यांनी पयली प्रायोरिटी दिली ना म्हणून हें अशें जालां. तेन्ना तो डॉमिनीक म्हणून पोल्युशन बोर्डाचो तो ऑफिसर आसा थंय पळयता इन्चार्ज, तो ताका हांव कालच्यान फोन करता, फोन रिंग जाता पूण फोन घेना. मागीर थोड्या वेळान करता जाल्यार स्विच ऑफ मेळटा. आज सकाळीं ताका 2-3 फावटी फोन केलो, फोन रिंग जाता फोन घेना. आनी हो डॉमिनीक ते जे कोणाचे ते आमचे कॅसिनोचे तांकां प्लांट घालपाक हो फुडें सामको येवन मिटिंगेक बसलेलो. म्हणजे हांकां कॅसिनोचे पडला, हांकां आमचे लोकांचे पडूंक ना, हांकां लोकांचे कांय पडलेलें ना. कॅसिनोची आज गार्बेज थंय तुमची ती घेता ते कॅसिनोचे बारगे तुमकां जर आसा गट्स तुमी तेंची कॅसिनोची स्टॉप करून दाखया. तेंचे तुमी टँकर तेंचे तुमी कित्याक हाडयना ट्रक. कॅसिनोचे गार्बेज तुमकां जर आसा गट्स ते गट करा. हांव जयेश साळगांवकार आनी मायकल लोबोक अपील करता, तेंचे पयलीं स्टॉप करा तुमी कॅसिनोचे. तेंचे कशें तुमी घेता आनी आमचे पब्लिकाचे लोकांचे तुमी गार्बेज घेना. हां, पोल्युशन बोर्डार आसलो तो, आतां थंय इन्चार्ज तो पळयता, डॉमिनीक तोच पळयता, तो ठरयता कोणाचे ट्रक येवपाचे कोणाचे ना ते तो ठरयता अशें दिसता म्हाका. कॅसिनोचे कितके ट्रक आसा ते खबर ना, पूण कॅसिनोची गार्बेज ते थंय ट्रीट जाता. हांव म्हणटा तुमी कॅसिनोची गार्बेज ट्रीट ती तुमी हाडया न्ही. लोकांक कित्याक त्रास करता. आमची लोकांची पब्लिकाची ही जी आसा ती पणजेन आमची स्वता पणजेकारांची न्ही. हांगा ट्युरिस्ट येता कितकेशेच दिसाक, लोक सगळ्या कामा निमतान येता, लोक हांगासल्या हॉटेलांत जेवपाक वता, ते गार्बेज क्रिएट करता. तेंचे हाडोवपाचे सोडून तुमी कॅसिनोचे हाडोवपा सोडून आमचे हाडयता. आतां पळय हांवें आयकलां, हांवें जस्ट मायकल बाबाचें हांवें आयकलां की प्रेस हें आयकलां की आमी अलाव करता म्हणून. म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सालिगांव कितें चल्लां तें प्लांटार कितें चल्लां तें एखादी खबर आसची ना. हांव ताकाय ब्लेम करना, कित्याक तेणें मातशी फायंड आवट करचो आनी तेणें रिजन सांगचें आमकां काल आमचो ट्रक कित्याक परत धाडलो.
अजून पासून आमकां ग्रीन सिग्नल ट्रक हाड म्हणून आमकां अजून ग्रीन सिग्नल कित्याक मेळूना हें मायकल बाबान मातशें चॅक करचें. कितले टन गार्बेज वयता एट अ टायम आनी कितले टन दिसाक वयता गार्बेज तुमची? आमची 10 टन वता दिसाक, एक ट्रक वता आमचो. आमची दिसाक 10 टन वता. मायकलान सांगला की कोणाक तुमचो ट्रक वचो आयकूंक ना, तुमचें जेन्युइन रिजन आसा तुमच्या कांय आडावंक ना बाबा. पूण आमचो ट्रक घेना न्ही म्हणटा हांव तेंच म्हणटा न्ही मायकल बाबाक एखादी खबर आसची ना न्ही कितें चलना तें सालिगांव प्लांटाचेर. आतां सालिगांव प्लांट तेजेर ओल्ड आसा काय जे सालिगांव ओल्ड आसा तें आमकां कळना. हेंचे दोगांचे पॉलिटिक्सा भितर आमी सफर जाता. हें सगळें पॉलिटिक्स इतके दीस सगळे पावरार आसतना हेंकां कोणाचो वास येवनासलो काय नासलो. आतां तांकां वास येवपाक लागलो आनी हेंचो वास आमी सहन करता इतकीं वर्सां. कोणाक वास येवला? हे दोगांकूय. आतां हे पॉलिटिक्स थंय सुरू जालां न्ही, हे खातीर हे आमकां त्रास जाता न्ही हेंच्या पॉलिटिक्सा खातीर. कोण हाडयता? आतां हाडीत थंय गेटीर जे आसा पळय ते सोडना न्ही भितर. ते म्हणटा आमकां इन्स्ट्रक्शन ना तुमचो घेवपाचो ना म्हणून. आतां कोण इन्स्ट्रक्शन दिता ते आतां मायकल बाब जर तूं म्हणटा की आमचो आपणें इन्स्ट्रक्शन दिवं आपणें हें केलां म्हणून जाल्यार आतां थंय कोण भलतो येवन कोण इन्स्ट्रक्शन दिता तेणें सोदून काडचें न्ही आतां. साळगांवांतल्यान कितलेशेच सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर गाडयो येतात. तांचोय पणजे आनी ताळगांवकारांक त्रास जाता. पूण आमी केन्नाच ट्रक आडावंक नासले. मात आतां सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर साळगांवच्यान येवपी ट्रक परते धाडपा खातीर मायकल लोबो आनी जयेश साळगांवकारान आमकां मजबूर केल्यात अशें मडकयकारान सांगलें. जवळ जवळ 100 टँकर दिसाक टोकार येता. सिजनान ते 120-130 जाता. हे टँकराचो वास आमी पणजेकार घेता. पणजेचे लोक सहन करता, टोकावयले लोक सहन करता. थंयचे लोक आमकां डेली आमच्या थंयचे लोकल कॉर्पोरेटरांक आमच्या MLA बाबुशाक जावं आमची MLA जेनिफराक लोक फोन करता. आमकां थंयचो वास येता. ती जे गॅस रातचे हाडून टँकर पार्क करता. बरी फुटपाथ आमची थंयची मोडून उडयली. हॉटमिक्स रोड केल्लो तुमी मोडून हें करून उडयलो. रातची ती गॅस तुमी सोडटा तेन्ना हें जाता. एक 10-15 दिसां पयलीं थंय टँकर फुटून गेलो सोमतो म्हणजे ब्लास्ट जालो टँकराचो. अशी तेची भयानक परिस्थिती थंय आसा. लोक सारके म्हणजे अशे डेंजरस हितून ते रावता. तुमचे लोक सगळे सोंसता. तेन्ना आमचो फक्त तुमकां एक ट्रक, एक 10 टनाचो एक ट्रक आनी 5 टनाचो आमचो तालिगांवचो एक फक्त 2 ट्रक तुमकां घेवंक जायना. तुमी आमी तुमचे 120 ट्रक दिसाक घेता. तुमचे आमी सगळे लोक 500 आमी सहन करता. जाल्यार हेच्या फुडें अशें हें चलपाचें ना. तुमची झगडी तुमच्या लेवलाचेर दवरा, तुमचे पॉलिटिक्स तुमच्या लेवलाचेर दवरा. तुमच्या पॉलिटिक्सा खातीर आमकां त्रासान घालनाका. आमी ऑलरेडी तुमचे दनपारच्यान आमी परत धाडल्या टँकर. दनपारां 22 धाडलेले, मागीर स टँकर आतां परत धाडले. टोटल आतां आमी 28 टँकर परत धाडल्या. मॅसेज केल्या आसतली म्हणून आनीक तेंचे टँकर परत येवना. हांव मागतां बाब मायकल लोबो कडेन, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, जयेश बाब साळगांवकारा कडेन की तुमी जर अशें जर आमचे जर ट्रक स्टॉप करतले जाल्यार आमी उगी रावपाचें ना. आमी एक्शन तुमकां आमी सुरू केल्ली आसा. हांव मागता CM आनी ऑनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टरान हितून लक्ष घालचें आनी जाता ते बेगीन आमचे थंय टँकर, आमची गाडी, आमचो ट्रक थंय अलाव करचो. आमचो आनी तालिगांवचो 2 ट्रक. आमचो डिमांड फक्त इतकेंच. पयलीं कशें आसतालें पळय, पयलीं पयशाचो वेव्हार चलनासलो. तूं साकर दी तो तांदूळ दितालो. ही बाबा साकर घेतो तशें आमचें. आमी तुमची साकर, आमी तुमकां साकर दिता, तुमी आमकां तांदूळ दिया. तशें हे वेव्हार हो आतां. हो वेव्हार चलूंक जाय. जो पर्यंत आमी सोल्युशन काडपाक आतां सुरू केलां. आमचो कमिशनर आतां आमचो संजीत रॉड्रिक्सान आनी आमी ठरयलां की आमी सदां उठून हेंचेर डिपेंड रावपाचें ना. आमी कितें तरी एक 5-5 टनाचो 10 टनाचो खंय एक ल्हान जागो मेळटा थंय आमी घालपाचें. हेका कांय न्ही कशें 3-4 म्हयने तरी वतले. आमी हेंचेर आनी डिपेंड रावपाचें ना. आमकां आतां हें डिपेंड रावन आमी हें भोगता आतां. आमी त्या खातीरूच आतां ल्हान प्लांट घालूंक सोदता. आमच्या संजीत कमिशनरान आतां ऑलरेडी चालू केला की खंय जागो मेळटा थंय मार्केटान एक 5 टन, हिरापेडो 10 टन, जावं आमी तालिगांवच्या MLAकूय रिक्वेस्ट केला की आमकां थंय तालिगांव जर कितें मेळटा जाल्यार थंय एक घालपाक हें करा. बाबुशानूय फुडें सरला. म्हणजे आमकां एक 4 म्हयने जाय हो ऑल्टरनेट हें करपाक. टील हांगासर आमचो बायगिणी प्लांट जायना तो पर्यंत. 4 म्हयने आतां तुमकां प्लांट घालपाक लागतलो. मागीर 4 म्हयने तुमची गार्बेज तुमी कितें करतले? म्हणूनच आमी मागता न्ही, आमी एक ट्रक जो हें करता तो आमचो एलाव करचो. तो पर्यंत आमचो तो ट्रक आमचो एलाव करचो म्हणून आमी मागता. डिमांड आमचो.